नगरपालिकेन सांगनासतना छोटा बाजार बायणा वाठारांतले पब्लिक टॉयलेट्स मोडून उडयले म्हणून लोकांचे सणकले। नगरपालिकेचो एमई म्हणटा काय थळाव्यांनी कागाळ केल्या उपरांत टॉयलेट्स मोडल्यात। लोक म्हणटात कितलीशीच वर्सां जाली ते सिवेज कनेक्शन मागतात, अजून मेरेन ताका कनेक्शन दिल्ले ना। फायल खंय पीडब्ल्यूडी घेवन बसल्या। हांगा वाड्यार लोकांक कोणाक इन्फॉर्म करना येयना आनी डायरेक्ट हांगा टॉयलेट तोडला। आतां तुमी सांगा बायलांनी टॉयलेट वचपाचें खंय? वचून म्युनिसिपालिटी वचपाचें, थंय मोडला तेंच्यांनी थंय वचून बसपाचें। सगळे आतां बायलांक वचपाचें पळय मरे, बायलांक कितकें आतां खंय वचपाचें, कोण त्रास काडपाचें हांगा जर इन्फॉर्म करना टॉयलेट मोडला लेटर दिवन सुद्दां। 15/9/2015 एप्लाय केलेले, म्हाका स्टोरेज कनेक्शन जाय। म्हाका खंय आतां 9 महिने जाले तेन्ना म्हाका लेटर गेले की नो ऑब्जेक्शन म्हणून लेटर तेन्ना दिलें म्हाका। 9 महिने जाले आनी हेका पळय ते 3 म्हयन्यान येवन ते कशी मोडटाय। 3 म्हयन्यान लेटर दिवन आमी तांकां रिप्लाय दिला, तुमी मोडटा जाल्यार मोडा। म्युनिसिपालिटीन आमकां रिप्लाय परत दिवना, तुमी बांदता ना बांदता कितें करता कांय रिप्लाय दिवना। डायरेक्ट हिंगा येवन मोडून हेजे मरे पोर्चुगीज टायमाचे हे सगळे आहा ते मोडून उडयले जाता। एप्लाय केल्ले कितें सर्विस कनेक्शन दिता म्हणून सांगले, अजून दिवना। आयज फाल्यां करता 8 वर्स जाले, 8-10 वर्स जाले। आणि बेसिकली कितें आता हो जो पार्ट आसा पळय, ही लँड आसा न्हू, जंय आता हो टॉयलेट आसा ती एक्चुअली कोणाची प्रॉपर्टी न्हू, तो एक ओपन प्लेस, थंयसर जो टॉयलेट आसा लोक यूज करतले, ही बायलां बियलां अजून यूज करता सगळ्या घरांनी। आणि हांगासरली जी घरां आसा पळय त्या घरांका टॉयलेट कनेक्शन अजून ना। कित्याक तेजें कारण की थंयसर थोडी भाटकार लँड पडटा म्हणून तांकां कनेक्शन घेवन मेळोंक ना। आमकां जेन्ना फर्स्ट लेटर येयलें हेच्या कडल्यान, कोणी एकट्यान हांगासर मेघा नायक म्हणून तांणी कंप्लेंट घातली की टॉयलेट मोडपाचो म्हणून। नगरपालिकेचो एमडी म्हणटा काय थळाव्यांनी कागाळ केल्या म्हूण टॉयलेट्स मोडल्यात। फायल खंय पीडब्ल्यूडी कडेन पेंडिंग आसा। मेघा नायक पण एक कंप्लेन दिल्ली ओपन टॉयलेट आनी ते हेल्थ मागीर कंप्लेन दिली, ताचेर मागीर चीफ ऑफिसरान डेमोलिशन ऑर्डर काडली आमचे। त्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी आज ते मोडून दिले। सर तेंच्या सिवरेजी खातीर कनेक्शन मागलेलें लोकांनी, ते कितें जालें? सिवरेज कनेक्शन ऑलरेडी दिल्ले पण ते पीडब्ल्यूडीन मागीर ते मुखार प्रोसेस केली। प्रुडंटा खातीर सावियो टायस। गोयचो कुशळ शूटर यश पाडलोसकार जर्मनी ज्युनियर वर्ल्ड कपात भारताच्या टीमीत खेळटलो। ह्या संवसारीक सर्तीक बरी कामगिरी करून देशाच्या आणि गोयचे नाव वयर काडपाचो ध्यास यशाक लागला। 8 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना सावन यश शुटिंगात राज्य आणि राष्ट्रीय पावंड्यार सर्ती जिखला। आता संवसारीक पावंड्यार जैताचे ताणें टार्गेट दवरला। 16 वर्सांचो यश पाडलोसकार ताच्या बापायन म्हापशा उबारिल्ले शूटिंग रेंजात नेमान प्रॅक्टीस करता। ह्या दिसांनी तो जर्मनीत जावपी पयले ज्युनियर वर्ल्ड कपा खातीर नेटान तयारी करता। म्हाका बरें दिसता की हांव गोंयचें नांव फक्त भारतांत म्हणजे विश्व स्तराचेर काडलां आनी म्हाका हांगा पर्यंत पावपाक म्हणजे म्हाका मदत केला म्हाज्या मम्मा पप्पान, म्हाजी कोच अंजली भागवत, मिस्टर विक्रम बांगले आनी म्हाज्या स्कुलान आनी म्हाज्या फ्रेंडांनी। सो तुका बरें दिसता? म्हाका हेंची मदता खातीर बरें दिसता आनी आतां हांव गोवाचें नांव आनी इंडियाचें नांव विश्व स्तरार काडटलो, म्हाका खूब बरें दिसता आनी हांव ह्या फावट बरें नांव काडटलो। राज्य पावंड्यार तशेंच राष्ट्रीय पावंड्यार यश 2008 सावन सर्ती जिखला। ह्या पेजात कामगिरीच्या नेटार यशाक सिनियर इंडियन टीमीत सुद्धा जागो मेळ्ळा। ज्युनियर वर्ल्ड कपाक हांव वयपाक म्हणजे इंडियन टिमीक हांव रिप्रेझेंट करतलो आनी हांव इंडियन टिमीचो सगळ्यांत यंगस्ट प्लेयर आनी म्हणजे म्हाका बरें दिसता की हांव गोंयचें नांव फक्त भारतांत म्हणजे विश्व स्तराचेर काडलां। यशाचे शूटिंग कौशल्य पळोवन तागेली आवय भाग्यश्री पाडलोसकारूय ह्या खेळांत आतां आपली कारकीर्द घडयता। 8 वर्साचो आसतना सुरू केल्ली, तेज्या मागीर हांवें 2012 हांवें स्टार्ट केल्या, म्हणजे तेका पळोवन। अशें आसता की आवय बापायक पळोवन भुरगे शिकतात, पण हांगा उलटें जालां, भुरग्याक पळोवन हांव ह्या हितून क्षेत्रान येयलां म्हणपाचें। आणि आता हांवें इंटरनॅशनल जज कोर्सूय केला एंड आय एम कोचिंग ऑलमोस्ट डेली 10 to 15 स्टुडंट, नॅशनल स्टुडंट्स, एंड आय एम व्हेरी हॅपी फॉर द यश फॉर बीइंग सिलेक्टेड फॉर दीस वर्ल्ड कप। दिस इज द फर्स्ट ज्युनियर वर्ल्ड कप एंड ही इज सिलेक्टेड, सो आय एम फिलिंग व्हेरी मच प्राऊड फॉर हिम। गोंयांत शूटिंगाक उर्बा मेळूंक जाय जाल्यार सरकारान मजत करूंक जाय अशें भाग्यश्रीक दिसता। गोवा गव्हर्मेंटान कितें मातशें कितें तरी इनिशिएटीव घेवन एक ल्हानशी रेंज केली जाल्यार खुबशे शूटर गोंयांत जावंक शकतात। गोंयांत आमची सोडली तर अशी एकूय रेंज अशी ना ज्यात भुरगे प्रॅक्टीस करूंक शकतात। सो हांवें अशी रेंज बांदल्या की एटलिस्ट थोडे तरी भुरगे यशा वांगडा प्रॅक्टीस करून गोंयांक रिप्रेझेंट करूंक शकतात अशें। असोच नेट लावन धरलो जाल्यार यशाक ह्या खेळांत बरो फुडार आसा हातूंत दुबाव ना। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते।
हे खबराचित्र हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.